सोमारा 28 एप्रिलाक कुडतरे मखाजन वाठारांत 6 वर्साच्या सान चलयेक मारपेट करून तिचो खून करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो। पिवपाचें उदक दिवपाक मनाय केल्ल्यान सलीम ह्या दुबावितान सान चलयेक बडयेन मारपेट केल्ली। उपरांत हे चलयेक हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन मरण आयिल्लें। तिका मरण आयिल्ल्याचे कळटकीर ह्या दुबावितान थंयच्यान पळ काडिल्लो। बापायन आपल्या सान चलयेचो खून केला अशी कागाळ सान चलयेच्या आवयन केल्ली। मात सलीम दंबळ हो त्या चलयेचो बापूय नासून तिच्या आवयचो इश्ट आशिल्ल्याचें सामकार आयलां। खून करून फरार आशिल्ल्या सलीम दंबळ ह्या दुबाविताचो सोद घेवन मायणा कुडतरे पुलिशेन ताका गदग कर्नाटकांतल्यान अटक केल्या। गेल्ल्या सोमाराक म्हणजे 28 एप्रील 2025 ह्या दिसा मायणा कुडतरी हांगा एक दुर्दैवी घटना घडली। एक आंगार कांटो हाडपाची घटना घडली। जातूंत भितर पयलीं अशें समोर आयलें की एक बापायन आपल्या 6 वर्साच्या चलयेक क्षुल्लक कारणां वयल्यान म्हणजे उदक हाडून दिना म्हूण मारलें आनी ह्या मारपेटी भितर त्या चलयेक मरण आयलें। जेन्ना त्या चलयेक हॉस्पिटलांत व्हेलें थंय ताका पुलिसांनी डेड डिक्लेअर केलें आनी ताजे नंतर ह्या बापायन थंयच्यान पळ काडली। ताजे नंतर जी आवय आशिल्ली सुमैया म्हण ताणें मायणा कुडतरी पुलिसांक वचून कंप्लेन रजिस्टर केली आनीक ताजी शोधाशोध सुरू जाली। पयलीं आवयन सांगलें तें की जो मारला ताजें नांव आसा सलीम दांबळ आनी हो मूळ गदग हांगचो आनी ताणें आपल्या चलयेक मारली हो आपलो घोव म्हणून। ताजे नंतर पुलिसांनी हातूंत भितर शोध सुरू केलो आनी पुलिसांक 4-5 दीस लागले आनी आज पुलिसांक यश आयलें की पुलीस टिमीक जी वेगवेगळे कडेन धाडिल्ली तातूंत भितर मूळ ताजे कर्नाटकाकय धाडिल्ली आनीक थंय तांकां सलीमाक धरपाक यश आयलें। हातूंत भितर एक अशें प्रकरण घडलें की जेन्ना इन्वेस्टिगेशन चालू आशिल्लें तेन्ना एक बाब समोर आयली की सलीम हो सुमैयाचो घोव न्ही आनी त्या चलयेचो बापूय न्ही म्हूण। हनुमंत सुगर हो हिचो मेन घोव आनी ताजे पासून ती ताका भुरगीं जाल्ली म्हणजे तो तिचो घोव आनी ती ताजी भुरग्यां। एक म्हयन्या पयलीं सुमार ही जी बायल सुमैया आनी सलीम हे दोनी भुरग्यांक घेवन गदग साकून हांगा पळून आयली आनी ती मायणा मखाजन कुडतरी हांगा एक झोपडेक रावताली। ताजे नंतर ही झगडी जाली आनी हें मरण आयलें। हाका लागून ही केस इन्वेस्टिगेशन ही जी गजाल जी आवयन जी लिपोवन दवरली ताका लागून इन्वेस्टिगेशन करपाक पुलिसांक खूब त्रास जाले। ताजे नंतर ही मुखार आयली गजाल। मागीर हनुमंत ताका मायणा कुडतरी पुलिसांनी गदग वचून गदगच्यान आपयलो। तो आयलो ताणें पूर्ण म्हायती दिली आनी ताजे नंतर एक टिपीच्या अंडर काल जो सलीमाक तांणी धरलो आनी थंयच्यान आज ताका हांगा हाडून रितसर अटक केल्ली आसा। सलीमाक सद्याक BNSच्या 103(1) 115(2) आनी गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट 8(2) ह्या कलमा खाला अटक केल्ली आसा। आतां ताका ते जी कोर्टा मुखार दवरतले रिमांडा खातीर आनी रिमांड घेतले। सगळो जो तपास आसा तो मायणा कुडतरी पुलीस ठाण्याचे निरीक्षक अरुण देसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला चालू आसा। गोमंतक TV खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर।